धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवान धर्मसभेचे वांगड्यांक म्हणलें, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान अणभवाटाची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडें पुरगोडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले, आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुता उदेशी समूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेडून पळयोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावेली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकारा करी नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. सबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. सबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लडचणां मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. सबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणां पळोवन तुजेर आमी बावाट दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. कितें करतलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो. ताणें ताका सर्गींचो उंडो खावंक दिलो, अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां,
म्हजे जान तुमकां सुर्गींचो उंडो दिवंक ना. म्हजो बाप की तुमकां खरो सुर्गींचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशीं येयात आनी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव जिविताचो उंडो. नियाळाक आदार. भक्तिवंत इमेल्डा लॅम्बर्टिनी भुरगेपणार जेजूक आपल्या काळजांत घेवंक आशेताली. ती दिसपट्टी तेर्स मागणें करूंक जेजूक आपलो इश्ट मानतालें. तें अशें उद्गारतालें, ज्या दिसाक हांव जेजूक काळजांत घेतलें तो दीस कितलो म्हूण खुशालकायेचो आसतलो, आनी ती खुशालकाय म्हज्यान सोसूंक जातली काय. 11 वर्सांचे पिरायेर आसतना एक दीस कपेलांत मागणें करतना जेजू कोमयाचे रुपान ताचे तकले वयर पळजळटालो. हें विजमीत कपेलाच्या यादनिकांनी पळयलें आनी एमेल्दाक कोमयाव दिवंक थारायलें. एमेल्दान जेजूक काळजांत घेतानाच तिणें प्राण सोडलो, कित्याक तें म्हणटालें, ती खुशालकाय म्हज्यान सोसूंक जातली काय. आमकां जिवितांत थोड्या वेळाची शांती आनी खुशालकाय दिता. तें बरें घर, भलायकी, बरी नोकरी, बरो पगार, नव्यो वस्तू, हे सगल्यो वस्तूंची भूक वाडत आसा. जेजू जिविताचो उंडो आमकां स्नासनीक जिवीत दिता. सोरोना तसली खुशालकाय आनी शांती फावो करता. हाची भूक आमकां कितली लागता काय. दर मिसाची भेटेंत जेजू उंड्या रुपान आमकां भेटता. ताचे आसणें अणभवूंक मेळटा. पूण जायते फावटी कुमसार जायनासतना एक संवय जाल्या परी आमी जेजूक काळजांत घेता. जेजू आमच्या काळजांत ठिकाण करता म्हणटूच भक्तीन पवित्रायेन आमच्या काळजांत ताका येवकार दिवया. तर आयज आमचो थराव जावन दी, जेजू उंड्या रुपान आमच्या काळजांत येवन आमकां भेकयता. खुशालकायेन आनी बरवशान भरताय म्हूण सोत मानून जिवंक वावुरया.